how many cases cyber crimeanच्यो हितून जायते भाशेन केसीस जाताय where even children are involved, families are involved. आणि सायबर क्रायमांत खंयची एक केस बरी डिटेक्ट जायना because of various reasons. I want to ask the Honorable Chief Minister whether he wants to strengthen this. आणि strengthen करता जाल्यार steps घेवपा जाय. Steps घेता जाल्यार proactive steps म्हणजे जे latest trends आहा. I want to know from the Chief Minister कित्याक केसीस जाल्यार तितून एक केस बरी कन्विक्ट जाल दिसती पडना हितून. It's very difficult. ही सायबर क्रायम मल्टी केसीस हे जायना. What steps the Chief Minister will take as a Home Minister to see that this type of things? Will you consider at least all the cases to put on one portal where people can see आज कसली crime जाता, आज कसलं complaint जाता, तेजे कित status आहा? Will there be one website where everybody in public online sarki and that number to be advertised everywhere because all cases, at least the people should be aware. I want a specific thing, what steps the Chief Minister will take to see that this is strengthened and whether portalache gatolo all details ani tuge police kenna, no doubt PIs of the crime branch send us some information. That information has to be put on the portal. Whether one portal gotolo or website gotolo, kityanala gotolo, I am not completely qualified in this. I want from the Chief Minister so that whole of Goa is aware what type of cases, even from abroad, NRIs, OCIs, know what crime is taking place in Goa. इतले म्हाका Chief Minister कडच्यान जाय. तर सायबर क्रायम खंयचे जाता, कशें जाता? मेनली सायबर क्रायम जे आसा पळय न्ही हे फायनान्शियल म्हणजे पयशे लुटप, ताका OTT नंबर ताकाच डायरेक्टली विचारून ताज्या बँकेंतल्यान पयशे काडप, हे सायबर क्रायम चड पद्दतीत आसा. दुसरें आतां फेक कॉल येवपाक लागल्या, म्हणजे आतांय सद्या चालू आसा की तुज्या भुरग्याचेर कितें तरी केस जाल्या, तूं अमके पयशे आत्तां एकावंटाचेर घाल जाल्यारूच तुज्या भुरग्याचेर ती केस जावची ना. ही कंप्लेन आत्तां म्हणजे काल सुद्दां लेटस्ट हा पळय न्ही हाजेर जाल्या. पयर फोंड्यान म्हाका दिसता एक ॲप काडलो, त्या ॲपाचेर कितें तरी गेम खेळपाक दिली, तांचे पयशे वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो न्यू आयडियाज आनी करून सायबर क्रायम करीत आसा. सायबर क्रायमाच्या ह्यो ज्यो फ्रॉड जी आसा पळय न्ही जाता, ताका लागून स्पीकर सर आमी आमचो सायबर क्रायम सेल हो स्ट्रेंथन केला. 24/7 रायबंद्रा आमी सायबर लॅब जो एस्टाब्लीश करपाक जाय तो सायबर लॅब एस्टाब्लीश केला. आमी तूं सांगता तो नॅशनल सायबर क्रायम पोर्टल आसा. आमी एका 1930 हो नंबर आसा. एक्चुली म्हणजे हांव तें चॅक करतालो, अजून तितकें फूल प्रूफ ना, बट कळपा खातीर सांगता 3.5 कोटी रुपया जे आहा पळय न्ही हे गोंयांतले जे म्हणजे फ्रॉड केल्ले बट ते सीज केले, अजून रिवर्ट जावंक ना, थोड्यांचे रिवर्ट जाले. पयशे जर काडिना फुडें जर तांणी कंप्लेन रजिस्टर्ड करूंक दिवच्या पयलीं सुद्दां 1930 ह्या नंबराचेर नंबर लावचो आनी आपलो अकावंट नंबर दिवचो, आपल्या कडेन फ्रॉड जाला हें मेन्शन करचें. तेजेर जर आमचे कंप्लेन रजिस्टर्ड करून घेता आनी ज्या अकावंटाचेर पयशे गेला तो अकावंट सीज करता, जेणे करून इन लॉंग रन ते पयशे परत काडपाक मेळटा.